नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। राजदीप नायक कोण? कला अकादमीच्या कामावयल्यान राजदीपान केल्ले टिकेचेर मंत्री गोविंद खुबळो। साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हणून सांगप्याक आपले कडेन हाडात म्हणूनय गोविंद सांगता। काँग्रेस सरकाराच्याच काळांत आयले गोंय इबाडपी प्रकल्प काँग्रेस फुडाऱ्यांनी तांच्या कार्यकाळाचो घेवचो नियाळ म्हणटा सुदीन ढवळीकार। आपले मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक। बाणावलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिलाचो विर्यातोक तेंको। काँग्रेस करता जाती धर्माचे राजकारण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। भाजपा सरकाराच्या कार्यकाळातूच शाबूत उरतली रापणकाराची घरां म्हणटा मुख्यमंत्री। स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार सापडली प्राचीन मूर्ती सुमार 200 वर्सां पोरणी आशिल्ल्याचो अदमास। आनी आदले दुस्मानकायेंतल्यान मामान काडलो भाच्याचो कांटो, तकलेर चिरो घालून केलो खून। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कला अकादमीच्या विशयावयल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगला। नूतनीकरणाच्या नांवान सरकारान कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या म्हणून राजदीप नायकान टिका केल्ली। ताका आता मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिल्या। कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हणून टिका करप्याक म्हज्या मुखार हाडात म्हणून गोविंद गावडे सांगता। दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें विचारला। कला अकादमीच्या बाबतीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। नूतनीकरणाच्या नावान कला अकादमीची सरकारान सामकीच वाट लायल्या। 70 ते 75 कोटी रुपया मोडून दुरुस्ती केल्ल्या कला अकादमीत आवाज, लायटी आणि हेर गजालींची वाड लायल्या म्हूण नाट्य कलाकार राजदीप नायकान टिका केल्ली। ताका आता कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिल्या। कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हूण टिका करप्यांक म्हज्या मुखार हाडात म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता। दुसरे वटेन राजदीप नायक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें केला। कला अकादमीच्या बाबतीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री गावडे उलयलो। ताचेकूय फुडें वचून गावडे सांगता, आयची बसका खंय पूर्वनियोजीत आशिल्ली। कोण तरी 4 लोक बॉब मारतात म्हूण आमी ही बसका घेवंक ना अशेंय ताचें म्हणणें। फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आनी ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें। हांगा जर पीन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक तें आयकोपाक येतालें। फाटले 3 वर्सां जालीं आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां। आतां कितें तरी केलां तें कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव। 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आनी ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता। जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पीकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या, भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे। ही दशा माझ्या पंढरीची, आमी कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी, त्या पंढरीची केल्या। हांकां कोण माफ करचो ना, आमी गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी तांकां काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना। कलाकार सांगता सर। कोण कलाकार? राजदीप नायक सांगता। हू इज ही? तियात्रीस्ट सांगता। सांग मरे, तियात्रीस्ट नाव सांग। आमी बायट घेतल्या, रिएक्शनां घेतल्या। सांगता ह्या तियात्रिस्टाचें हांव तुमकां ज्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो, त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फीडबॅक घेतिल्ले आसले। सगळे नाटककारांक, सगळे तियात्रिस्टवाल्यांक आमी आपोवपाक शकना, हो विशय आहा म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा। आनी हांव हांगसर आसा पयलीं कलाकारांक जें कितें जाय तें मेळटलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपाक जाय। आनी कितें आयची मिटींग ही प्लॅनड काल आनी आयज करूं ना, ती आमगेली आमी ऑफिशियली तांकां आमी लेटर केल्लें आसा की बाबा अमके तारखेक आमकां एक मिटींग आमी घेवया आनी हें आमगेलें जावचे पयलीं तो स्लॅब सुद्दां जावचे पयलीं आमी ठरलेलें आसलें। पण बॉब मारता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी हातीन घेवना। जशी कलाकारांक, बाकीचे कलाकारांक जशी ह्या कला अकादमीची हें आसा तशी म्हाकाय आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।
कला अकादमीच्या विशयावयल्यान गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटाचेर विरोधक तुटून पडल्यात। स्वता कलाकार आशिल्ल्या गोविंद गावडेक ही उतरां सोबनात अशें म्हणीत अमित पालेकरान गोविंदाक उजरावन काडलो। तशेंच कला अकादमीच्या कामाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशावरवीं तपासणी करपाची मागणी तांणी केल्या। 75 कोटी गेले खंय काय म्हणटा तो पयलो प्रश्न आसा। पयली म्हणजे काल नाटकाक आमी आशिल्ले, तुमी आशिल्ले, सगळे गोंयचे जे रिपोर्टर्स आसा ते बरोबर आशिल्ले। नाटक पळोवपाक गेले तेन्ना कला अकादमीची जी परिस्थिती जाली ती सगळ्यांनी पळयला। जेन्ना बाब गोविंद गावडे हो एक कलाकार आनी मंत्री आसा, तो असलो प्रश्न करता की राजदीप कोण म्हणून। राजदीप गोंयचो एक नागरीक, राजदीप हो एक गोंयचो कलाकार, धडाडीचो कलाकार, जो एक कले खातीर ताणें आपले लायफ केंद्रीत केला। तो जेन्ना हे उलयता आनी आमी जेन्ना ते घडला ते पळयता तेन्ना म्हाका दिसता हो प्रश्न करपाचो अधिकार, म्हाका दिसता हाजे प्रश्न करपाचो अधिकार प्रत्येक गोंयकाराक आसा की कला अकादमीचे पयशे 70-75 लाख गेले खंय काय म्हणून। कला अकादमीन आमी काल पळयले साऊंड सिस्टम चलना, कोटींचे स्पीकर्स लायिल्ले आसा पूण साऊंड सिस्टम चलना। भाड्याच्या स्पीकरान थंय शोज चलता, जे थंय लायटिंग आसा तें चलना, लायटिंग चलना, जनरेटराचो आवाज हॉलान भितर येता, एसी हॉल जाचे अकुस्टीक बरें आसपाक जाय थंय आता, गळा उदक त्याचे सगळे डाग पडिल्ले आसा। हे सगळे आसतना जेन्ना गोविंद गावडे मंत्री, जो हे सारको सगळ्यांक जबाबदार आसा, तो हो प्रश्न करता, आमकां तुमकां प्रश्न करपाचो आसा की तुमी जी वाट लायल्या कला अकादमीची पळय ताका जबाबदार कोण आनी गोविंद गावडे कोण, गोंयकारांक विचारपाक प्रश्न केल्या उपरांत की तूं कोण काय म्हणून। आमी मागता आम आदमी पार्टी तर्फे की ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची, रिटायर्ड हायकोर्ट जजा मार्फत कला अकादमीचो जो एक्सपेन्स जाला ताची चौकशी करची। म्हादय गोंयचो खण वेवसाय राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा। हे सगळेच काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताकाच लागून गोंय इबाडलें असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला। 3 पॉइंट जाहीरनाम्यात आसा काँग्रेसच्या आणि हे 3 पॉइंट जे जाहीरनाम्यात काँग्रेसीन घाल्या ताचे विशीं तुमी इतिहासांत वतात। पयलो प्रश्न आसा म्हादयचो, म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिले हे सोदून काडा। दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मिथयली। कॅब जेन्ना 38 मिलियन टन्स आशिल्लो 2008 तेन्ना 62 मिलियन टन कोणी केले आणि ताका लागून सगळो कॅवोस कसो जालो गोंयांत आमी इतिहासांत वतलो म्हणून आमकां हें कळना। इरेग्युलरिटीज कोणी केल्यो, कोणाले कार्यकर्ते कितें करताले, कोण मंत्री त्या वेळार धंद्यात आशिल्ले, हे सगळें सोदून काडपाची तुमकां आवश्यकता आसा। जेन्ना काँग्रेसा सारको पक्ष जाहीरनामो करता तेन्ना ह्या जाहीरनाम्यात तांणी कितें केल्लें आसा। डबल ट्रॅकाचो DPR केन्ना जाल्लो काडा सोदून। डबल ट्रॅकाचो DPR 2012 पयलीं जाल्लो। 2012 पयलीं UPA गव्हर्नमेंट आशिल्लें काय कितें काय NDA गव्हर्नमेंट आशिल्लें। हे जेन्ना पॉयंट जाहीरनाम्यात घालता तेन्ना ताजेर कोळसो कोणी चालू केला, कोळसो पयलींच्याच जाणो आसा, आतां न्हय, आनी वाडयपूय ना। आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयले नंतर एक लक्षांत येता की हो जो जाहीरनामो आसा ते आतां सुरवातूच तांणी केला आनी कितें करपाची पद्दत जी आशिल्ली ती तांणीच केल्या। हे लक्षांत दवरपाक जाय आमी आनी त्या प्रमाणे आमी मुखार वचपाक जाय। आपूण सदांच धर्मनिरपेक्ष पक्षाक तेंको दिला। ह्या वेळार आपूण आपले मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक दितलो, माणावलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान सांगले। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चर्चिल उलयतालो। आपल्या मतदारसंघात इंडिया आघाडीन बसका घेवन आपल्याक आपयले ना म्हणून चर्चिलान दुख्खूय उक्तायलें। सालसेत मूर्ती सारखी चड करून काँग्रेसी उरता। आतां बाबाय पळया, देवूय पळया, तो म्हणून सालसेत प्लेयर बी आहे, प्लेयर फुटबॉल बी आहे, ते आतां बी आहे। आनी ते प्लेयर तितूंतले ते सांगूंक जायना न्हू। ताका लागून कितें आसता, इलेक्शन टाफ जातालें। हांव 2 फावट बसला, 2 पाळ्यांक जिखला, 1 पाळ्यांक बसता आसतना आमच्या जिल्ल्याक म्हणून दिसलो, म्हाका केन्ना दिसलो, म्हाका
लोक पडतात त्या टायमार कॅन्डिडेट दिसतलो मातसो लोक तें पांचा जावना सर मुगे सापड म्हणून कितें हांव केन्ना सेक्युलर म्हणजे हांवें केन्ना काँग्रेसी भायर वोट घायला हांवें केन्ना घायला आमकां कोणें काँग्रेसीन कितें पिकावं कितें करूं कोणें कितें सांगूं हांवें काँग्रेसी भायर वोट घायला हांवें पूण प्रॉब्लेम कितें आसता टीएमसी गेले टीएमसी काँग्रेसी भायर टीएमसी गेलो तर टीएमसी आनी काँग्रेस भायर हालून तेन्ना आता मुगे प्रॉब्लेम कितें आहा मुगे प्रॉब्लेम आमगे क्वेश्चन्स पळया कोणाची ते क्वेश्चन्स लोक चडसो सदांच काँग्रेस घालता सारकें चडसो मुसलो हांव इवान पळय तेन्ना जेन्ना चोवपाक गेलो जाल्यार हार्ड क्वेश्चन्स पळय सावथेड्यो त्यो सदां कितें आसता ह्या बद्दल आसता आनी एअरपोर्टीन सगळो एकूण आसता आनी तो दिवाळी जाता ना कॅप्टन येयला कॅप्टनान तेका गरज ना म्हणी कॅप्टनान म्हाका फोन केला तो अशें कित्याक म्हणटा गरज ना ना गरज येतालो न्हू पळय येयला न्हू पूण म्हाका फोन केलो तेणें फोन केला पावलो नासतलो मुगे रोड काँग्रेसीक पूण काँग्रेसीक कितें आसता एक मिटींग दिता तेन्ना म्हाका आपोवपाक गरज पडना दिसता म्हणजे तें काँग्रेसीक पळय मिटींग पळय गेले म्हाका आपोवपाचें गरज पडना लोकसभा वेंचणूक खंयच्याच एका पक्षाची नासून देशाक वांटोवपा खातीर जावन आसा। सध्याच्या सरकारान फाटली 10 वर्सां कितें केलां तें सगळ्यांनी पळयलां। देखून आतां परत एक फावट बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा। लोकसभा वेंचणूक ही खंयच्याच एका पक्षाची नासता। देशाक वाटावप ही ह्या वेंचणुकेची मोख जावन आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा। 2014 आपणे भाजपाक तेंको दिल्लो, मात ते आपलेच आंगलटायले म्हणटकीच आतां इंडिया अलायन्साक तेंको दिवप योग्य। गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करूया अशें आवाहन मिकी पाशेकोन लोकांक केलां। आयकात। आयज म्हजी सांगणी इतलीच। आयज आमी 10 वर्सां बदली हाडल्या उपरांत हो सरकार हाडल्या उपरांत आमी देशान पयले बाबा कितें सारकें आहा आनी कितें ना सारकें आहा तें। आतां ह्या सरकारान आतां सगळे बोबा मारता। इंडिया ब्लॉक असो बोबा मारता, ओपोजिशनाक भितर घालता, ओपोजिशनाक भितर घालता। भितर कोणाक घालना, भितर कोण चोर आहा करप्शनान कोण आहा ताका घालता आनी घालपाचो कायदो। गोश्ट आतां केजरीवाल सारके तो भितर आहा कितें चोरयेक स्कॅमाक तांकां घातले बरें, तो म्हाका सजमता कायदो सारको केला। पूण हांव हेंच सजमता हाल्या तर इंडिया ब्लॉक निवडून येयत, इंडिया ब्लॉक निवडून येयत। इंडिया ब्लॉकांनी हेंच करचें पडटलें जे आयज कोण स्कॅमान आहा तो करप्शनान आहा तांकांय भितर घाल। इंडियेचे सगळे देशाचे करप्शन काबार मागीर। आतां थोडे तर बीजेपीन थोडे भितर घातल्या ओपोजिशनाक करप्शन आसलें म्हणून, जाल्यार फुडले फावटी तर इंडिया ब्लॉक येयलें जाल्यार म्हजी मागणी तेका दिता। तुमी आतां कोण स्कॅमान आहा, आतां कोण करप्शन आहा ताका भितर घाला म्हणटे अद्या तुमी काडल्या बीजेपीन काबार केले करप्शन आसले ते उरलेले तुमी काबार करा। करप्शन फ्री कंट्रीन जाल्यार आमी खुशाल, तुमी खुशाल, देश खुशाल हेंच मागता। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। घेवया एक ल्हानसो विसव। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। विसवा उपरांत येवकार वळया फुडल्या खबरांकडे। भाजपाच्या राजनाथ सिंग हांणी 10 दिसांत भाजपाचो जुमला जाहीरनामो तयार केलो म्हणून महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष
अलका लंबाचो आरोप. जाल्यार 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करून काँग्रेसीन आपलो जाहीरनामो तयार केला म्हणून तांणी सांगले. महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा प्रचारा खातीर गोंयांत आयिल्ले कडेन तांणी पत्रकार परिशद घेतली. भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी राजनाथ सिंग हांणी 10 दिसांत भाजपाचो जुमला जाहीरनामो तयार केला म्हूण महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबाचो आरोप. तशेंच गोंयच्या मंत्रिमंडळात बायलांक सुवात ना. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत सिद्धिनायक केशीचेर कित्याक ओगी आसात म्हूण तांचो प्रश्न. हमारा 5 न्याय 25 गारंटी लेकर हम देश में हैं. एक तरफ राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है. 10,000 किलोमीटर की. इस 10,000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी जी को देश का बेरोजगार युवा मिला, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं मिली, किसान मिला, श्रमिक मजदूर मिला, सेना का जवान मिला, सब मिला. और तब हमारा न्याय पत्र 10,000 किलोमीटर की यात्रा में न्याय पत्र बनता है. और भाजपा का जुमला पत्र बीच चुनाव में राजनाथ सिंह जी चेयरमैन 10 दिन के अंदर बंद कमरे में जुमला पत्र दिया. अपने जुमला पत्र का पता नहीं, हमारे न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री जी आप आक्रमण करते हैं. झूठ बोलते हैं कि मुस्लिम लीग की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है. बहनों को मंगलसूत्र को बड़ी बड़ी जनसभाओं में 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं. पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और आप बेरोजगारी, महंगाई, किसान पर ना कुछ बोलकर नाम लेकर कहते हैं. अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी आप क्या हासिल कर लेंगे कि ये पत्रकार परिषद जाल्या उपरांत महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा सहित गोय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळवणी केली. 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का करप्शन इसमें शामिल है. आप समझ रहे, इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दो, इससे कमीशन लो, उससे कमीशन लो, इसको काम दो, इससे लो. सारा सरकार सिर्फ चंदे से धंधा, धंधे से चंदा सरकार बनाने में व्यस्त है. वरना ये प्रोजेक्ट यहाँ का जो भी हमारे एमएलए है, भाजपा के मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, पता है हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए थे और गोवा के 5 सितारा होटल में ठहरे, वहाँ मीटिंग किया और चले गए. हरदीप पुरी जी आप आइए, गोवा में हम खड़े हैं, 1 घंटे का फ्लाइट है, आपको सारी सुविधाओं के साथ लाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री हैं और आप देखिए कितनी असुविधा जो है वो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को हो रही है. चुनाव के यही तो मुद्दे होने चाहिए. क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास. लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त है, विकास आपका मुद्दा है ही नहीं. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. काँग्रेस पक्ष धर्माचे आनी जातीयवादाचेर वाद तयार करपी राजकारण करता. देशाची शांतिकाय आनी एकचार इबाडपी बाबींक काँग्रेस उर्बा दिता असो आरोप मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केला. तशेंच दर्यादेगेर आशिल्ल्या गोंयच्या रापणकारांची घरां वांटोवपा खातीर भाजपाचें सरकार काम करता जाल्यार काँग्रेस रापणकारांक तांच्या घराचो विशय काडून बेश्टेच दिशाभूल करता अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हणलां. त्या खातीर जे काँग्रेसीन सदोदीत राजकारण हे जाती धर्माचें राजकारण केल्लें आसा. काँग्रेस सदोदीत म्हणजे भाशणांतल्यानय हांव सांगता, तूं तेंचो मॅनिफेस्टो बाब सुदीन ढवळीकर तर हांव गोंयच्या मॅनिफेस्टोचेर उलयता तेंच्या, तेंचो जर तुमी राष्ट्रीय मॅनिफेस्टो जरी सुद्दां पळयत जाल्यार इट इज एन हांव म्हणटलो इट इज एन कम्युनल म्हणपाक काय हरकत ना. खऱ्या अर्थात सेक्युलर पार्टी जर आसा, कारण तुमी हांव सांगनाय, पूण तेंचो मॅनिफेस्टो सांगता आनी ज्या पद्दतीन ते बाकीच्या देशांनी काम करता. हांव सांगता म्हणजे तुमी कर्नाटकांतले तेंचे हे काडून पळयात, दे आर वर्किंग एज अ कम्युनल म्हणटा. आमी सर्वधर्म समभावता जर कोण आसा जाल्यार तो एनडीए अलायन्स हे सर्वधर्म समभावता खातीर काम करता. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट काडून पळय. आमी म्हटलां हिंदू बरोबर कॅथलीक लोकांक त्रास जावना, सीख लोकांक त्रास जावना, बौद्ध लोकांक त्रास जावना, मागासवर्गीयांक त्रास जावना. जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आनी बांगलादेश आशिल्ले, हांव स्वता बांगलादेशान गेला, हांवें थंयच्या लोकांवयलो अत्याचार पळयला आनी म्हणून तर थंयचे लोक जे आसा ते भारतांत आयले. वॉट इज दीस? भारतीय जनता पार्टी करून जाल्यार फक्त हिंदू कित्याक, बाकीच्या सगळ्या लोकांकूय बरोबर घेतले म्हणून सांगले वी आर द सेक्युलर पार्टी. CRZ विषय पूर्णतः रिझॉल्व करपाचें काम आमच्या सरकारान हातीन घेतलां. हांव फक्त आत्तां प्रॉमिस करिना, बट सांगता आसतना सांगता की ऑलरेडी आमी CRZ 2019 इट इज इन प्रोसेस. हांव वेगळे हेज्या वेळी म्हाका प्रॉमिस करी, इट इज इन प्रोसेस आनी तोय रिझॉल्व जातलो. एक लक्षात घेयात, आज जे आमचे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ज्यो आसात, हे गोंय लिबरेट जावच्या पयलीं आशिल्ले, तेंची घरां थंयच आशिल्ली आनी ती घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर जे कितें करपाक जाय पळय न्ही
हे आमचे सरकार हांगासरूय करतले आनी केंद्र सरकारूय करतले हे हांव ठामपणे सांगू शकता. तांची घरां पारंपारीक रित्या थंयच्यान आसा आनी ती प्रोटेक्ट करपा खातीर जे नुस्तेकारांची घरां थंय जे रावता हे करपा खातीर सदोदीत आमी सगळ्यो गजाली ज्यो जाय पळय त्यो करतले. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मासी कडेन प्राचीन मूर्ती सापडली. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार रस्तो खणटना ही मूर्ती सापडल्या. 2.5 मीटर लांबायेची ही मूर्ती सुमार 200 वर्सां पोरणी आसपाक शकता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. ही मूर्ती पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. खरें म्हणल्यार हांव हांगा आयल्या आतां 49 वर्सां जालीं. ओके. त्या पयलीं आमकां केन्नाच कांय तें कळ्ळें ना आनी म्हाका दिसता हे पुर्तुगेज टायमा पयलीं काय दिसता पळयलें त्या भशेन आनी तेजे ओल्डेस्ट हें पळयलें जाल्यार पुर्तुगेज टायमाचें कांय दिसता. हे आहा सिंबल हो पळय सकयल आहा कदंबा जेन्ना राज्य गोवा राज्य केलें तो सिंबल तसो आसा. पुर्तुगेज टायमा पयलीं कदंबा गाडी मागीर पुर्तुगेजान गेला 1510 पुर्तुगेजान कदंबा धांवडान आपणा कडेन घेतलो आनी 450 वर्सां राज पुर्तुगेजान चलयलें. हांव कितें म्हणटा हो पळय सिंबल आहा तूं कदंबाची हे कार्ड पळय तूं खबर आसतली ते सिंबल कदंबाचो सेम टायपचो कदंबा पूण ते सकल कसो आसा तो तुका पुढे एक शिवजोन जेन्ना शिवजोन पयलींच दीस स्टॅच्यू लायला पण सिमिलर टू असोच दिसता शिवजोन एंट्री करता आतां तेजे हे कळ्ळें जाल्यार तेजेर मायज बीन कळूंक शकतले तो कितले वर्साचो आनी हो कितले वर्साचो. स्टॅच्यू आतां फातराची अशी दिसना शिमटाची फातोर न्हू सिमेंटान तयार केल्ले त्या टायमार सिमेंट आहले अशें केल्ले कांयच सांगता. आतां हे शेवाळ्यान ते ओपन करी सगळे फोडी फोडटा तांकां वयर फातर मेळ्ळी आनी हे तरेन तकली अशी आनी पांय तशे अशी तेजी दारां आसली. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत मामानूच भाज्याचो खून करपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्णा सदाशिव नायक हांणी ताच्या 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केला. सोऱ्याच्या नशेन झगडी जाल्या उपरांत मामान भाज्याच्या तकलेर चिरो घालून हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळां. इतले मजगतीं कृष्णा सदाशिव नायक हाका पुलिशेन अटक केल्या. काल सकाळी ताणें वता आसतना सांगलें की आपण पत्रे घेवन येता म्हणून. काल आयतार आशिल्लो रोखडेच पत्रे घेवन येता च्या घेता आनी रोखडे पत्रे घेवन येता म्हणून. आतां पत्रे घेवन येता म्हणलो तो मनीस परतून आयलोच ना. तो रातचो 11:15 आयलो जेन्ना ही न्हिदिल्ली. आयलो ताच्या म्हणण्या प्रमाणे की हें मारलें बालदेचेर खोट मारली त्या बरोबर व्हडलो आवाज जालो आनी हांकां म्हणपाक लागलो जितोच मारपाक जाय अशें म्हणपाक लागलो. आनी त्या बरोबर ताजी जी बायल आशिल्ली म्हणजे मामी आतांची ती उठून भायर आयली दार काडून. तर आरे कितें तूं पत्रो हाडटा म्हणून सांगिल्लो आनी तूं सकाळीं गेल्लो रोखडो येवपाचो. तो आतां रातचो 11:15 आयला. इतक्यान घोव तिजो म्हणजे मामा होवूय उठून भायर आयलो. तेजेर तेन्ना बाचाबाची जाली तोंडाची. सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार ताच्या तकलेचेर फातर घातिल्लो आसा जो नांव अविनाश हाज्या तकलेचेर आनी 2-3 फातर आसा. तोंड सारकें स्मॅश जाल्लें आसा आनी कंप्लीट थंयसर डेड आसा. मागीर आतां ताजी भयण जी आसा श्रीमती अमिता नायक ही मॅरीड सिस्टर सावयवेरें रावता. तिणें कंप्लेन दिल्ली आसा आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आनी मामान फातर घालो ताजेर आनी ताजेर पडलो तो आनी 2-3 फातर आनी चूड घाले. तितून तोंड बीन ताजें सगळें डिसफिगर जाल्लें आसा आनी ताजेर लागून तो मेल्लो आसा. सो आमी मर्डर केस रेजिस्टर केल्ली आसा आनी कृष्णा सदाशिव नायक जो मामा 65 इयर्स ओल्ड हाका आमी ताब्यात घेतिल्लो आसा.
तेमी असो फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर राती जो हांगा मध्यराती जो सांताक्रूज फोंडा हांगा जो मर्डर जाला तेजे पुलीस चवकशी आनीकूय थोडे पयलू तेजे उक्ते जाले. पुलीस दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत तेंचे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे एक्यूज आनी जो विक्टीम जो आसा अविनाश धनंजय नायक आनी एक्यूज जो आसा कृष्णा सदाशीव नायक हांच्या मदीं घरावेल्यान वाद चालू आशिल्लो. घरावेल्यान म्हटल्यार ते रावतात ते घराचे किचन फाटल्यान सामकें मोडकळीत आयिल्लें. फाटलीं 2-3 वर्सां तेजी हालत सामकी बाबत आशिल्ली आनी अंदूच्या पावसान ते सामकें जमीनदोस जावपाची भिरांत आशिल्ली. त्या खातीर हो मामा जो आसा कृष्णा सदाशीव नायक हो जो विक्टीम आसा अविनाश धनंजय नायक एका फाटलीं 2-3 वर्सां सातत्यान सांगत आशिल्लो की बाबा ते रिपेर करुया पत्रे घालुया आनी अविनाश ताका नेमान एकूच उतर दितालो आयज करता फाल्यां करता आयज करता फाल्यां करता. काल आयतार आशिल्ल्या कारणान कालच्या राती तेंच्या मदीं ह्याच विशयाचेर भासाभास जाली आनी काल सकाळीं अविनाश ताका वतना सांगून भायर सरलो आपल्या मामाक की आपूण पत्रे घेवन येता आयज पत्रे घालुया म्हणून. दुर्दैवान तो आपले सांगलेल्या वेळार पत्रे घेवन येवपाक पावलो ना. तो राती 12च्या सुमाराक घरा कडेन पावलो. त्या वेळार तेंच्या मदीं भासाभासी जाली आनी उपरांत ताचें पर्यावसन कृष्णा कडल्यान धनंजयाचो खून करपाक जाली. सध्या एक्युजाक कस्टडी खातीर येल्लो आसा. सो फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. माडेल थिये एका राजस्थानी तरणाट्याक तीग अनवळखी मनशांनी किडनॅप करून ताका लुटलो. फकत लुटूकूच ना जाल्यार ताका बरोच शेप लायलो. ह्या तिगूय जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. 28 तारखेक सांजवेळार एक किडनॅपिंग जाली. एक 3 मनीस एक ब्रिजा घेवन येयले आनी रस्त्या वयल्यान जो एक भुरगो चलतालो ताका उखलून घालून गाडयेन तेंच्यांनी व्हेलो आनी तेजे नंतर ताका एका घरान व्हेलो. थंयसर ताका बरो धमकयलो आनी तेजे फिंगरींग काडून घेतले, कॅश काडून घेतले ताका आनी तेज्या बापायक फोन करून 40 लॅक्साची रॅन्सम मागली. तेजे नंतर नेगोशिएट करून करून तो 4 लाखाचेर येयलो आनी शेवटी तेज्या बापायन रिफ्यूज केलें रॅन्सम दिवपाक. तेन्ना तेंच्यांनी ताका परतो हाडलो आनी रस्त्यार सोडलो आनी ते गेले. तेज्या नंतर आमची तेणें FIR लॉन्च केली कोलवाळे पुलीस स्टेशनार आनी कोलवाळेचो PI विजय राणी आनी तेणें एक टीम फॉर्म करून इन्वेस्टिगेशन बऱ्या तरेन करून जे आरोपी आसलेले ते पळोवन महाराष्ट्रान गेलेले. थंयच्यान तांकां धरून हाडून ते 3 आरोपी अरेस्ट केले, गाडी रिकवर केली आनी जे तेंच्यांनी चोरून व्हेल्लेले तेजी भांगराची फिंगर रिंग, कॅश हे सगळ्यो गोश्टी तेणें तेंचे कडल्यान रिकवर केल्यो. तांकां अरेस्ट केल्या नंतर आतां आज तांकां 4 दिसांच्या रिमांडाचेर दिला आनी आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.